काणी ऐकूच्या म्हळ्यार चेडवांक बालगड्यांक एक कुतूहला विषय तवे एक पॅशनेटली काणी ऐकतना खंडित एक मस्त खुशी जाता तसलेची एक पॅशनेटली तागेल्या स्ट्रगला विशयी एक सक्सेसा विशयी स्टोरीज आमगेलोटू शेअर करूक आमगेल्या अभिमानाचे अलुमनाय सर्वेश वाघ नेदरलँड्सा दुखून F5 नेटवर्क्सांतू तो काम करत आसा तो आमगेलोटाजी विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्टुडिओंत आसा. सर्वेश हांव हे कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. थँक्यू सना. सर्वेश फस्ट काणी म्हाका तुगेलें कसं आयकूस म्हळ्यार तुगे लायफांत तुका एक मेमोरेबल म्हणून दिशिल्ला इन्सिडेंट कसो आसा? ओके, मेमोरेबल इन्सिडेंट म्हळ्यार हांव रिसेंट वन सांगता. सो 2021 डिसेंबर हांव नेदरलँड्सा मूव जाल्लो. सो थंय आय हॅड टू लूक फॉर अ न्यू जॉब. सो थंय मूव जाले मागीर म्हाका नवें जॉब जावंक आशिल्लें. सो हांव मल्टिपल डिफरंट कंपनीज हांव एप्लाय केले. सो वेदर इट वॉज ऑन लिंक्डइन आसो, इंडीड आसो, खंयचे आसो तांकां हांव जॉब सोदीत आशिल्लो. बट म्हगेल्या मायंडान एक हांव F5 नेटवर्क्साक जॉयन जावका म्हणून घेवन तेन्ना नाशिल्लें म्हाका. सो हांव फस्ट एप्लाय केलें F5 नेटवर्क्साक. सो 5 रावंड टॅक्निकल इंटरव्यू जाल्ले. 5 रावंड वरान मस्त लायक जालें. जाल्यार एट दी एंड लास्ट रावंडांतू कसन जाल्ली म्हळ्यार ड्यू टू सम इश्यूज, प्रॉबेबली विजा इश्यूज जावं तशें वचून हांव सिलेक्ट जालेलें ना. सो म्हगेले म्हाका हायर करता आशिल्ली तांणी म्हाका फ्रंट सांगली तांणी म्हाका. बट एट दी एंड ऑफ द डे ते बिजनस न्हू. सो हांव एक्सेप्ट केलें, इट्स ओके म्हणून घेवन. जाल्यार हांव एक थंय कसन एक योचन केलें म्हळ्यार ओके आत्तां ना जाल्यार म्हाका फ्युचरांत डेफिनेटली म्हाका ते ऑपॉर्च्युनिटी वापस मेळच्या पुरो म्हणून घेवन. सो हांवें तांगेले टू एक ईमेल टिकेट जावं तांगेले टू उलयतना जावं हांव केन्ना एक पॉजिटीव एटिट्यूड हांव केन्ना मेंटेन केलेलें. सो हांव तांकां एक ईमेल ड्रॉप केलें. सो ओके, आय अंडरस्टँड दॅट नाव आय एम नॉट गेटींग दी ऑपॉर्च्युनिटी, बट इफ देर इज एनी ऑपॉर्च्युनिटी इन द फ्युचर म्हाका प्लीज सांगा ती म्हणून घेवन. सो म्हगेल थ्रू आउट द इंटरव्यू म्हगेल एन्थुजियाजमा विशयी तांणी वरेन म्हाका सांगिल्लें. सो हांव ताका सांगता सर. सो दे लायक्ड माय एन्थुजियाजम, म्हगेल कॅन डू एटिट्यूड असो. दॅट इज समथींग दॅट दे लायक. सो म्हाका म्हगेलें देन आय मीन नाव मॅनेजर अँड देन हायर करता आशिल्ले मॅनेजरान ताणें सांगलें येस वील डेफिनेटली लेट यू नो म्हणून घेवन. सो नाव दीस इज अ फॉरगॉटन टॉपीक. ऑलमोस्ट 6 to 8 months क्रॉस जाला. सो देन म्हाका एक ऑलरेडी एक जॉब मेळ्ळेलो म्हाका. सो म्हाका जॉब मेळ्ळेलें बट हांव लायकोन घेवन काम करता आशिल्लो, तांकां वरवीं जाता आशिल्लें तितलें म्हळ्यार आय ऑलवेज वॉन्टेड टू बी देर. सो हांव म्हगेल फुडली कंपनींत कसन काम करता आशिल्लें बट तसलें एक काम करता म्हणून घेवन म्हाका मस्त इश्ट आशिल्लें. सो हांव एक दीस अशी हांव ट्रेनान ट्रॅवल करता आशिल्लो. ट्रॅवल करता आसतना कसन जालें म्हळ्यार ऑल ऑफ अ सडन म्हाका एक ईमेल येता, नोटिफिकेशन. हें हांव खंय की पळयलां मू हें ईमेल एड्रेस खंय की पळयता म्हणटा तें एक F5 म्हणून घेवन आशिल्लें. सो म्हाका तेदन म्हाका सरप्रायज जालें. म्हाका सरप्रायज जाता हांव कसन ईमेल म्हणून घेवन चॅक करता आसतना तांकां ईमेलान ताणें कितलें चंद करून घेवन बरयलें म्हळ्यार सर्वेश करंटली दर इज एन ओपन रोल फॉर सच एंड सच रोल. नाव इट्स ओपन and we would love to have you in our team if you are considering म्हणून घेवन. सो दॅट डे म्हाका एक कितले एक इट वॉज एक्सप्रेस करूं जायना कितले एक ते खुशी मुमेंट म्हणून घेवन. कशें जालें म्हळ्यार आय वॉन्टेड इट. सो पुरो जाणांक तांकां जावंक जाल्यार मेळचें कितलें कश्ट. सो म्हाका एक मेळ्ळें तें. सो हांव इमिडिएटली म्हगेल्या वायफाक कॉल करून घेवन अशें एक जाल्लें म्हणून घेवन. सो तिका वरेन खुशी जाल्लें. सो दॅट इज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल मुमेंट्स इन द रिसंट टायम. सो 2021 एंडाक हांव डिसेंबर आतां गेलेलो. 2022 ऑलमोस्ट आतां हें जावन घेवन आतां एक 3 months जालें. ऑलमोस्ट ऑक्टोबर टायम म्हाका हें जालेलें. सो दॅट इज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल मुमेंट्स रिसेंटली. अशें सुमार परस बट हां रिसेंटली हांवें एक ओके. केन्ना आमी मनान कसं निमगेल्यार मेळता म्हणून सांगता ती तशी तुका त्या जॉब मेळ्ळा म्हणून दिसता. तशीच आतां तुका ह्या मेमोरेबल जाला. सो एक चॅलेंजींग म्हणून सिच्युएशन केन्ना दिशिल्ला तुका तुगेल्या करियर लायफान? तो चॅलेंजींग म्हणून जाल्यार हांव एक आतां चिक्कान एक फ्लॅशबॅक आवस्क हांव. सो आतां हांव सांगतास 2022 न्हू. सो 2022 एक वर्स हांव आतां नेदरलँड्सांत आशिल्लो. आतां नेदरलँड्साक वचचे फुडें एक स्टेप म्हाका वचचें म्हणून घेवन. सो हांव अकमाय टॅक्नॉलॉजीस म्हणून एक कंपनींत काम करता आशिल्लो. सो 2 वर्सां हांव थंय काम केलें. सो म्हाका थंय काम करतना मस्त खुशी जालेली म्हाका.
थंय काम करचे रीती आसो, कल्चर आसो, हांव ते कसण टॅक्नॉलॉजींत इनवॉल्व जावन आशिल्लो, रॅपो रिलेशनशीप बिल्ड करचे, त्या पर मस्त खुशी जाता आशिल्ली म्हाका. सो आतां 2 years जाल्ले एंड इट वॉज अ वेल पेड जॉब एज वेल एट द एंड ऑफ द डे नो. सो म्हाका ह्या पर मस्त इश्ट आशिल्लें. बट वेन आय गॉट टू नो दॅट म्हगेल्या वायफाक आतां नेदरलँड्सांत ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे, सो आतां ती थंय आसता, हांव हांगा आसता, सो दॅट इज नॉट द सिच्युएशन वी वॉन्टेड टू बी. सो ऑब्वियसली आमगेले चॉयस कसं नाशिल्लें म्हळ्यार आमी दोग जाणां वरान ट्रॅव्हल करता नेदरलँड्सा म्हणून. जाल्यार पर्सनल व्यूवान तो म्हगेल्या पॉयंट ऑफ व्यून कशें म्हळ्यार ओके हांव आतां ओके लायक काम, म्हाका कामय इश्ट आसा एंड इट इज अ वेल पेड जॉब ऑल्सो. इट्स लायक सो गूड न्हू. कसला तें सोडून घेवन वचका, कसला तें कम्फर्ट झोन सोडून घेवन वचका म्हणून म्हाका येस हांव थंय गेले मागीर म्हाका कसन चॅलेंजीस आसा, कसन स्ट्रगल आसा, कसन ब्युटी आसा, त्या परवा इट्स अ डिफरंट थिंग. बट कम्फर्ट झोन तुकून भायर येवचें म्हाका मस्त कशें जाता आशिल्लें. हांव इनफॅक्ट म्हगेल्या वायफा वटेन डिस्कस केल्लें, ती वरान मस्त सपोर्टीव आशिल्ली. तुका कसन इश्ट जाता तें करी म्हणून सांगता आशिल्ली. जाल्यार खंय एक मनान तूं दोग जाणां वरान आसता न्हू, दोग जाणां वरान गेल्या लायक ओके वी वील बी आमी थंय प्रोफेशनल आमगेलें काम वरान करता आसा ती वील गेट अवर टायम टुगेदर ऑल्सो. सो तशी. बट दॅट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट्स इन माय लायफ. हांव वचका नाकवा म्हणून नेदरलँड्साक, दॅट वॉज द क्वेश्चन मार्क. 2021 एंड ऑलमोस्ट ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर त्या टायमार इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट्स. वॉट शूड आय डू म्हणून. बट नाव यू डोंट रिग्रेट युअर डिसिजन तू डेफिनेटली नॉट सोनक. आतां येस इट्स बीन ओन्ली 1 year, 1 वर्ष मात्र जाल्लो आतां. जाल्यार हांव आतां 1 वर्ष स्पेंड करून घेवन आयिल्लो न्हू. सो ताजे एक्सपिरियन्स डिफरंट. थंय द स्ट्रगल्स दॅट वी हॅव बीन थ्रू, द फन दॅट वी हॅव डन. कसं न्ही असो स्ट्रगल म्हणटाना वी हॅव टू एन्जॉय अवर स्ट्रगल म्हणून सांगतात. हांव खंय आयकलां एन्जॉय युअर स्ट्रगल म्हणून. आय हॅव एन्जॉयड माय स्ट्रगल एंड आय डेफिनेटली हांव तें रिग्रेट करना. हांव ताजे विशयी मस्त खुशी जाता. करेक्ट. तू कशी तुची त्या विषयी सांगला नेदरलँडान तू मस्त स्ट्रगल केला म्हणून. सो हांगा तुकून एक चंपी म्हणल्यार एक सान गांवां तुकून तू आयलो. सो हर्डीक जात तरी आतां फर्स्ट टायम भायर वता आसा, तवे बायलेलोट वता आसा, नवे एक लायफ स्टार्ट करता तू तुका काम सोदुका. सो ह्या पुरा चॅलेंजीस मदीं तू थंयचे एक्सपिरियन्स कशें जालें, नवी जनालो तू, नवी एनवायरमेंटान तू. खाली नेदरलँड्सान तो बाय ओके वय ओके हांव शूर केलेलो. हांव चॅम्पियन तो आशिल्लो, सान लागून चॅम्पियन आशिल्लो. चॅम्पियन देखून मागीर आमी उडपी मूव जाल्ली ती. मागीर कॅनरा इंजिनियरींग कॉलेजान तू हांव इंजिनियरींग केलेलें. इंजिनियरींग करून घेवन म्हाका इन्फोसिसान तू प्लेसमेंट जाल्लें. सो इन्फोसिसान हांव ऑलमोस्ट 4.5 years थंय काम केलां. थंय टायम वरान म्हाका मस्त खुशी जालें. म्हाका 4.5 years. ताज्यान मागीर आखमाये मूव जाल्लो. आखमाये देखून नेदरलँड्सान मूव जाल्लो लास्ट इयर. नेदरलँड्सान तू मूव जाल्लो मागीर कसन एक्सपेक्ट करता म्हाका गोतना. ओके सो समबडी हू इज आईंग इट, समबडी हू वॉन्ट्स इट, तांणी कसन करता ती म्हळ्यार तांणी मस्त ताजे विशय रिसर्च करता ती. ओके हांव कसन प्लेसा वतास, हांव थंय कसन करता, कसन एक्सपेक्ट करता, हें पुरो तांणी योचन करता ती. जाल्यार हांव नेदरलँड्सा वता म्हणून हांव एक्चुली योचन केलेलें नाशिल्लें. ओके सो आतां हांव नेदरलँड्सा गेला. सो म्हाका थंय फस्ट हांव एक सांगा एक विशय एक सांगचें एक उडगास जालें. आमी फ्लायटान आमी लँड जाल्ले ती एंड इट इज 8:30 AM म्हणलें की 8:30 AM फूल काळूक. हांव कसला काळूक असो म्हणून लागता. ओके हांव इग्नोरंट, हांव एक्सेप्ट करता. जाल्यार म्हाका तेन्ना मागीर लागीं बसयली इंडियन. ताण म्हाका सांगली कसन म्हळ्यार ओके हांगा एक्चुली विंटर टायम आतां डिसेंबरान आमी गेले. विंटर टायम आतां थंय ओके अशीच आतां म्हणून द डेज आर शॉर्ट, नायट्स आर लॉंगर न्हू. सो दॅट वॉज वन ऑफ द कल्चरल शॉक. त्या जाल मागीर आतां थंय जनाला उरलो का थंय कशें म्हळ्यार पुरो जन फस्ट प्रिफर करचे डच नेदरलँड्सान. सो पुरो जण डचांत उलयतात. दे आर नॉट रूड. तांणी फस्ट डचांत उलयतात. ओके म्हाका डच उलोवचें येना तेन्ना तांणी मागीर इंग्लिशान उलयतात. सो दॅट वॉज वन ऑफ द चॅलेंजीस. ओके हांव पुरो जण आतां उरलो का त्या जाल मागीर काम सोदुचें. लुकींग फॉर अ न्यू जॉब इज व्हेरी ओवरवेलमींग. म्हळ्यार ओके हांव आतां म्हगेलो कम्फर्ट झोन आसा, हांव आतां तें काम सोडका, काम सोडून घेवन नवो काम सोदूंक इट्स नॉट व्हेरी इजी न्हू. हांव कितले जाण लोट रिलेशनशीप बिल्ड करून आसता, कितले जाण लोट उलोवन घेवन आसता, काम शिकून घेवन आसता. आय वूड हॅव सीन टफ टायम्स एंड आय वूड हॅव रीच्ड अ सिच्युएशन वेर इन आय एम फीलिंग गुड, आय कॅन डू बेटर नाव. सो आतां त्या मोमेंटार हांव दुसरे कडेन वचून आतां काम सोद म्हणल्यार इट कॅन बी व्हेरी ओवरवेलमींग.
सो थंय त्या चॅलेंज म्हाका मस्त आशिल्लें. हांव काम सोदूकात म्हळ्यार ओके हाव टू अप्लाय फॉर लायक हांव कितले एटलीस्ट 50 कंपनीज पुणे हांव अप्लाय करता 50 to 100 रिजेक्शन्स येता एवरी नाव एंड देन रिजेक्शन. म्हळ्यार if you are somebody who looks at your email box every day, okay fine. If you are not, तेदन कसन जाता म्हळ्यार ओके आतां हांव जॉब्स अप्लाय केला सो आय हॅव टू कीप एन आय ऑन माय ईमेल बॉक्स. तेदन ओके रिजेक्शन येता म्हणटाना अँड इट इज ऑलमोस्ट द सेम टेम्पलेट व्हरून तांगेलें. सो इट गेट्स अ लिटल अनोयींग ते एक मोमेंट कशें आसता म्हळ्यार ओके म्हाका कामां मेळना म्हणून एक सेल्फ डावट तशें आसता. जाल्यार ओवरकमिंग ऑल दॅट इज अ ब्युटी. म्हळ्यार गेलो म्हळ्यार लायक सोल जावन गेलो म्हणटाना ताजे एक्चुली कसन म्हणून एक चेरीश करचे जावचे फाल्ले म्हाका त्या मोमेंट हां डायरेक्ट गेल्लो हांव कसन की केल्लो गेलवलो इट्स गुड नॉट बॅड. जाल्यार ओके समबडी हू हॅज सीन द डावनफॉल त्या जल मागीर हां कसन की एक म्हाका मेळ्ळें कसन की केल्लें हांव हार्ड वर्क केल्लें मेळ्ळें तें हांव एक आफ्टर फ्यू इयर्स चेरीश करतना न्हू तें एक ब्युटिफूल मोमेंट आसता. हांव कसलें सांगता म्हळ्यार म्हाका पास्टान कसन की जाल्ला अँड आय चेरीश दोस मोमेंट्स नाव. सो दीस वील बी अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी इन द फ्युचर. तशें अनेक चॅलेंज म्हळ्यार आतां हांव हें चॅलेंज परस हांव तुका सांगेल बरें प्रोफेशनल सायड हांव थंय वच्चा स्ट्रगल केलेलें आतां बिग क्वेश्चन मार्क वेदर हॅव टू गो. सो दॅट इज डिफरंट बॉक्स. सिंपल बॉक्सा विशय सांगसा नाका आतां घरांत आसतना अम्म जावं मावम जावं रांदप करून दिता आतां एक मुगा दाळी करतास म्हणून गेल्ले की नाजाल्यार कसलें रांदप असो तें रांदपाक अम्मान वरेन एक पण करतना पोळ करतास म्हणून हांव कसलें कसलें जिंजर घालचें आल्ली घालता ती म्हाका तेदन खूब येवचें कसलें हें आल्ली घालला म्हणून तेदन अम्माक सवचें अम्मा सवचें कसलें घालायचें प्लेन कर पोळो नाजाल्यार मुगा दाळ प्लेन कर रुची जाता म्हणून हें कसलें हांव सांगतास म्हळ्यार नेदरलँड्सा वतान कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार पण आमी दोग जाणाय वर्कींग चैत्र म्हगेल वायफ वरेन वर्कींग हांव वरेन वर्कींग. सो एक पण ती बिजी आसता एक पण हांव बिजी आसता. सो आमी मॅनेज करता आमगेले टायम. सो युजली ती मॉर्निंग्सान बिजी आसता सो हांव कुकींग करता मॉर्निंग. आफ्टरनून आमी युजली वट्टू करता ती इवनिंग म्हणटा युजली चैत्रा करता म्हगेल वायफ. सो थंय एक पण आमकां हेल्थ इश्यूज जावचे आसले. हांव आतां कुकींग करतना हांव युजली ताल चड घालता नाजाल्यार म्हळ्यार परफेक्ट जावन घेवन करना न्हू. सो तितले वरेन तितले स्किल्स आसा न्हू हांव कुकींग अशी करता म्हणून ओके हांव अशें करता तें गतस. तेदन कशें जाता आशिल्लें एक पण आमकां गॅस्ट्रीक इश्यूज जाता आशिल्ले. गॅस्ट्रीक इश्यू म्हणटा काय इट्स अ स्मॉल थिंग म्हणून आमी लेक्चर इट इज अ बिग थिंग इट कॅन लीड टू अ बिग थिंग न्हू. सो तसो पळय येता म्हाका तेदन रियलायज जालेलें रांदपाक घालचें आल्ली कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून कळसा नाका. सो इट मायट सावंड सिली बट वी हॅव सीन हार्ड डेज देर ऑल्सो. बरें कुकिंगा विशय असो ओके हांव असल करता ओके तशें केल्यार मात्र इट्स कॉल्ड एज हेल्दी फूड. जस्ट बिकॉज इट इज होम फूड इट नीड नॉट बी हेल्दी. हांव हेल्दी रितीर केल्यार मात्र हेल्दी म्हणून. सो इफ आय एम कुकिंग फॉर बोथ ऑफ अस दोग जाल्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी नो. इफ शी इज कुकिंग फॉर बोथ ऑफ अस देन वी हॅव टू मेक शुअर आमी करेक्ट करता आसा म्हणून न्हू. सो दॅट इज अ सिंपल थिंग. त्या वरेन एक एक्चुली मस्त चॅलेंज आशिल्लें थंय आमकां मॅनेजींग द टायम वर्क टायम पर्सनल टायम दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंजीस. ओके तूं आतां सांगता म्हाका कोण आसलें आमगेल्या फाउंडर प्रेसिडेंट वामन केन्नाय सांगता आशिल्लें आमगेले चेडूं कशें म्हळ्यार खंय गेल्यार जिखसून येतात गो तांणी म्हूण सांगू न्हू. सो त्या खंडिताची सो एक चॅलेंज घेवन न्हू थंय वचून न्हू तुगेल्या एक लेखील कंपनीन तूं वापस एक जॉब गेन कोर न्हू एक हेल्दी लायफ एक हॅप्पी लायफ लीड करता अशें एक रियली एक इन्स्पिरेशन. सो आतां तूं सांगलें तूं केंद्रा कॉलेजान तूं इंजिनियरींग केलेलां म्हणून. सो तेन्ना तूं कॉलेजाच्या प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. सो आनी इवन WKC येतना तुगेल्या कॅम्प्सान जावचे पुरो वॉलंटियरिंगा जावचे पुरो आमी हळ्या ट्रेनींग दिवच्या अलुमनाय सायडा लागून गेलेले जावचे पुरो तुगेल्यान हांव मस्त एक लिडरशीप स्किल्स पळयला. सो ह्या तुगेल्या करियरान तुका कशी यूज जाली. ओके सो चिक्के हांव म्हाका स्वता करियराक कशें हेल्प जालेलें म्हणजे जस्ट फूड. सो हांव वय डेफिनेटली वय हांव केंद्रा इंजिनियरींग कॉलेज आसतना फायनल इयरांत हांव स्टुडंट प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. लिडरशीप स्किल्स कशें आयलेले म्हणच्याक तें एक फस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो हांव त्या टायमार आसतना हांव फर्स्ट इयर आसतना हांव सुमार लिडर्सां पळयला. सो कॉलेजाच मात न्हय भायची लिडर्सां वरेन पळयता. हांव हांगा 4 years आयला कळवा. एक तितलो एक एनर्जींत उरलो जालो आमगेल वामन माम तांक वरेन पळयला आमगेल गुरू माम असो तांक पळयला
नानातल्यार मेगलोट असेल स्कॉलर्स तांकां व्हरून पळयला. सो तांगलोट हांव आसतना म्हाका एक हांव कशी इमॅजिन करून घेता म्हळ्यार ओके मे लेट मी ट्राय टू इमिटेट देम म्हूण घेवन तेदना ओके फायन ओके तो तशें करता आसतना तितलें लायक करून घेवन करता आसतना हांव व्हरून तशें करया म्हूण घेवन. सो म्हाका तेदना ओके हांव अशें इम्प्रूव जाता आसका म्हणून. सो म्हाका खंय ना तरी एक दीस म्हाका फायनल इयरान स्टुडंट प्रेजेंट जावचे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळत म्हाका. सो तेदन कसन जालें ओके हांव मस्त जाणां उलोवचें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळत म्हाका सांगनाका कॉलेजा मॅनेजमेंट आसो लेक्चरर्स आसो नॉट एवरीबडी गेट्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू मॅनेजमेंट न्हू. सो तांगेलोट हांव कशें उलोवका कितलो उलोवका कळवा तसल बरो. सो तें एक बिहेवियर थंयक मात्र फूल स्टॉप जायना. सो बॅक ट्रॅक जावन घे न्हू हांव म्हगेल्या लेक्चरर्स जाला कशें उलोवका म्हगेल्या फ्रेंड्स जाला कशें उलोवका इवन म्हगेल्या पेरंट्स वरेन हांव म्हगेल्या पेरंट्स म्हणून घेवन हांव युजली तांकां ग्रांटेड घेता तांकां एक येदूर उत्तर दितात आमी कळवा. सो तसल पुरो आसता म्हणटाना फाल्ले आय मीन फाल्ले कोण की समबडी वील बी लुकींग एट मी नाव. सो हांव तसले बिहेवियर एक कंटिन्यू केल्यार बॅड बिहेवियर वीच आय डोंट इवन नो. सो फाल्ले कोण की म्हाका एक पळयतालो आसता ती. सो आय शुडंट कंटिन्यू दॅट. सो हांव थंय बिकॉज ऑफ दॅट न्हू म्हाका एक त्या मोमेंट इट वॉज अ लायफ चेंजींग मोमेंट थंय म्हाका वन ऑफ द लायफ चेंजींग मोमेंट्स कॉलेज प्रेजेंट जालें. सो थंय देखून म्हगेल्या घरान बिहेवियर असो नाल्यार भाईच जाल्लो बिहेवियर असो ते एक चेंज जाल्ले म्हणून घेवन म्हाका आनी म्हगेल्या क्लोज फ्रेंड्साल वरेन ते एक ओपिनियन आतां हें म्हाका मुखार कशें हेल्प जाल्लें म्हणून घेवन. ओके हांव इन्फोसिसा इंटरव्यू दिलेलो. इन्फोसिसा इंटरव्यू दितना ओके पुरो जाण ड्रेसअप जातात लायक कोण घेवन ड्रेसअप जाता ती कळवा. जाल्यार एक म्हगेल पर्सनल कसं म्हळ्यार म्हाका इंटरव्यू वच फुडें हांव फूल इमॅजिनेशन ऑलरेडी करता हांव इंटरव्यून पास जालो म्हणून घेवन. तें एक म्हगेलें कॅन डू एटिट्यूड आय वॉन्ट टू डू एटिट्यूड तें एक हंगर एक and only thing that can set one person apart from the other is the hunger and the right to do attitude like discipline aska. So म्हाका हांव ते इंटरव्यू वच फुडें हांव योचन करता म्हगेलो इंटरव्यू पास जाला म्हणून एंड आय जस्ट कीप इट इन माय मायंड तितलें आय विल नॉट गो टू डिस्कस इट विथ एनीबडी कळ्ळें. सो हांव ते एक इंटरव्यूवर उलयता आसतना म्हगेलें एक बॉडी लँग्वेज आसो म्हगेलो कॉन्फिडन्स आसो हांव कसन टॅक्निकल थिंग्स सांगता आसता कितलें सांगता. सो तें म्हाका थंय एक मस्त हेल्प जालेलें. थंय मात न्हय थंय देखून वताना म्हाका म्हगेल्या ऑफिसान जाल्यार तशेंची हांव म्हगेल अरावंड 5 to 6 मॅनेजर्स आसात म्हगेल्या इन्फोसीस देखून आकामाई दवरनू इरडेटो दवरनू आतां एफआय नेटवर्क्स 5 to 6 मॅनेजर्स अंडर आशिल्लो. I found that they were all so good to me, not just because it was me. तांणी पुरो जाल्यार सांग घेवन आशिल्ली जाल्यार हांव तांगे लोट आतां हांव कशी उलोवका तांगे लोट हांव कशी रॅप मेंटेन करता दॅट इज इम्पॉर्टंट एट दी एंड ऑफ द डे. हांव कितले रिलेशनशीप मेंटेन करता कशी बॉन्ड तांगे लोट मेंटेन करता कसन तांगेर उलयता आनी कितलो उलयता म्हणून तें पुरो मस्त मॅटर जाता. सो असल पुरो स्किल्स म्हाका ओके स्कुला दुखून आयला कॉलेजान दुखून आयला जाल्यार म्हाका केल्लो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळेलास न्हू तांकां दुखून मस्त आयला. बीट म्हगेल पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट हांगा असो म्हगेल मेंटर्स असो मेंटर म्हणटा फस्ट प्रीतम मामालोड कशी ग्रिल केला आमकां पुरो आमकां तो एक यस हें एक वाट आमी अशी ओके दीस इज वेर यू आर नाव वेर आय हॅव टू बी म्हणून तें जालें मागीर म्हगेल्या कॉलेजान मेळ्ळेलो ऑपॉर्च्युनिटीज. सो हें पुरो म्हाका थंय मस्त हेल्प जाला म्हाका हेल्प जाता आसता. इट इज नॉट लायक हांव तें शिकलो विसरलो म्हणून घेवन न्हय तें एक रीत म्हगेलें डीएनएन हें जावन घेवन वता. मिस्टेक्स आनी कितें जाता आसता सांगनाका जाल्यार ओके हांव मिस्टेक्स करेक्ट करता म्हणून घेवन एक एटिट्यूड आसता न्हू कोणा लोट जाल्यार असो म्हगेल्या फॅमिली वट असो बायज जालो असो वायफा वट असो कोणा जाल्यार वट आसता तशें. तुगेलो ता एक हंगर ता एटिट्यूड तुका मस्त मुखारी व्हरच्याक खंडित हेल्प करता. आतां तूं आतां थंय जॉबा नेदरलँडा वतना तूं थंय वता रे जॉब सोदिलेलो. सो तशीच आतां कोणाक एक नेदरलँड्सा वचून न्हू एक थंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा एक कशी एप्लाय कोरी येता थंय वचपाक. ओके नेदरलँड्स मात्र म्हणून न्हय नेदरलँड्स जर्मनी हांगा खंयक इवन ऑस्ट्रेलिया मे बी असल केलो कंट्रीसान तूं जॉब सोदूंक म्हणून घेवन जाल्यार आय मीन इफ यू आर व्हेरी हंग्री देन यू विल नॉट वेट फॉर दी ऑपॉर्च्युनिटी नाव. सो मेगल सायड देखून हांव काम करचें शूर करता. सो दॅट इज द कायंड ऑफ एटिट्यूड वन वील हॅव ओ म्हाका कॅनडा वचका तेची म्हाका नेदरलँड्स वचका तेची थंय वचून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ काम करका तेची म्हणून घेवन. सो
सच अ पर्सन ताण कसन करयत म्हळ्यार ताण आतां तीन कसन करयत म्हळ्यार दे कॅन इमिडिएटली स्टार्ट लुकींग फॉर अ जॉब. कशी हांव इंडियान कशें जॉब सोदिता, हांव इंडियान नोकरी लिंक्डइन यूज करून हांव जॉब सोदिता. सो आय गेट अ जॉब हियर. सेम तयांची रितीरी तांणी नेदरलँड्सावयल्यान तांणी जॉब तांणी ट्राय करयत तांणी कळ्ळो. तांणी लिंक्डइन आसता ती आनी नेदरलँड्सान इंडीड म्हणून घेवन आसता. सो indeed.com म्हणून घेवन थंय आनी केलो दुसरे वरान वेबसायट्स आसा दे कॅन ट्राय ऑल दॅट आनी तांणी जॉब सोदूयात इंडियान तूं वचून घेवन. जाल्यार इजी वा म्हणून घेवन ना इट्स नॉट व्हेरी इजी. इट इज डेफिनेटली हार्ड. देर वील बी लॉट ऑफ हर्डल्स. वन ऑफ द मेन हर्डल्स इज यू आर नॉट अ डच सिटीजन, यू आर नॉट अ जर्मन सिटीजन, यू आर अन इंडियन सिटीजन. सो तशें म्हणटाना मस्त हर्डल्स आसता. इवन इफ दे वॉन्ट टू गिव यू अ जॉब इमिडिएटली नॉट पॉसिबल. केलें म्हळ्यार तांणी फस्ट कसन तांगेले स्कील ए, स्कील बी, स्कील सी म्हणून आसता. त्या स्किलाचे खंयचे कॅन्डिडेट तांगेले कंट्रींत आसा म्हणून घेवन जाल्यार दे वील अँड दे हॅव टू गो फॉर दॅट कॅन्डिडेट नाव बिकॉज तांकां ते एक्सपेन्सीस वरायता, तांगेले हार्ड वर्क मस्त वरायता नाव. सो दे वील गो फॉर दॅट. आतां लेटस से तांकां त्या स्किलाचे कॅन्डिडेट थंय मेळना म्हणून घेवन. सो मागीर थंय मस्त प्रोसिजर आसता. दे वील हॅव टू पुट इट ऑन अ पोर्टल फॉर लायक फ्यू मंथ्स. एक पोर्टल घालून ಸ್ವಲ್ಪ मंथ तान वेट करतात इफ देर इज अ कॅन्डिडेट ना म्हणून घेवन जाल्यार तांणी इमिडिएटली कसन करतात असल कॅन्डिडेटान हांगा देखून अप्लाय केलेले, इंडिया देखून अप्लाय केलेले वा खंयच्या दुसरे कॅन्डिडेट कंट्री देखून अप्लाय केलेले अँड ही ऑर शी वील गेट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी त्या जॉबाक. सो दॅट इज दी कसं म्हणचे आतां एक रेसिपी थंय म्हळ्यार ओके डू नॉट वेट एप्लाय. मेगेल वायफाल एकलो फ्रेंड ताण वरान तशीच. सो ही वॉन्टेड टू गो टू नेदरलँड्स ऑर एनी अदर कंट्री फॉर दॅट सेक. सो ताण वेट केलें ना. ही जस्ट अप्लायड फॉर द जॉब अँड इट वॉज लायक 2 वर्स जालें अँड ही डीड नॉट गेट अन ऑपॉर्च्युनिटी टू गो देर. कळ्ळो. खंय ना तिले एक दीस ताका नेदरलँड्सान ताका जॉब मेळटा. सो ही अँड हीज वायफ दे वील ट्रॅवल देर. सो दॅट इज वॉट डू नॉट वेट म्हणून घेवन करी येता म्हणून घेवन. देर आर फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो. विजा रिलेटेड थिंग्स हें त्या पुरो मस्त आसता. जाल्यार हर्डल्स योचन करून घेवन हांव हांगा ट्राय करनाशी बसल्यार एंड ऑफ द डे बेगल बकेटान कशें आसना न्हू. सो ही ऑर शी कॅन स्टार्ट रायट अवे. लूक फॉर डिफरंट थिंग्स. आतां कसन सांगनाका कितली इजी. जस्ट फोनांत हांव कसन फायंड आउट केल्यार म्हाका मेळत ना. कसन इन्फॉर्मेशन जाल्यार मेळटा. अँड वी आर ऑल स्मार्ट इनफ टू नो दॅट नाव. सो आमी फायंड आउट करचें. येस तांची. सो तांणी they can look for a job. Yes, there are hurdles. They can look for a job. थंय गेले मागीर तांगेले सेपरेट विजा पुरो मेळटा विच इज अ लेटर थिंग स्टोरी. ओके. आतां तूं एक 2-3 कंपनीन तूं काम केलें म्हणल्यार मॅनेजर्स पुरा मस्त लायक आशिल्ली म्हूण सांगला. सो ताका तुगेले सायडा देखून रिजन आसा बिकॉज तूं तितलें लायक आनी पॅशनेटली आशिल्ली ती. सो ऑब्वियसली रेसिप्रोकेशन तशी आसता म्हूण हांव लेखता. सो म्हगेल्या नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुका आमगेल्या ऑडियन्साक एक इंटरव्यूक एकल्यान वतना सो एक खंयची एटिट्यूडार तांणी वचुका एक खंयची एटिट्यूडार प्रिपेर कोरका म्हणून तुका मेसेज दिवच्या इश्ट पावता तूं. ओके. इट्स सिंपल एज इन हांव कसं सांगचा ट्राय करतास म्हळ्यार एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट यू डू नॉट नो एवरीथींग. No, आता एक 20 questions निमगेला रे. There are high chances that you will not know for 10 or more questions. So accept that fact. So म्हाका इंटरव्यू वता हांव पुरो क्वेश्चनला उत्तर दिवका म्हणून घेनो हांव त्या प्रेशरार गेला रे. That pressure will kill the interview. Do not go with that attitude म्हणून घेनो. That is one thing. Second thing, okay, असल कंपनीसा म्हाका एप्लाय करका. हांव प्रिपेर जालेलो ना मात्र. सो हांव 1 म्हयनो आतां 2 म्हयने बसून घेवन प्रिपेर जाता मागीर हांव इंटरव्यू दिता. सो हांव ह्या पॉयंट सेकंड पॉयंट कसलो सांगतास म्हण हांव सेकंड पॉयंट हांव केला. ओके हांव आतां वाजयता म्हणून घेवन हांव म्हगेल्या वायफालो डिस्कस करचें. हांव शिकता मागीर हांव इंटरव्यू दिता म्हणून घेवन. सो आय थिंक म्हगेल पॉयंट ऑफ व्यू आर वॉट आय रियलायज लेटर म्हळ्यार दॅट इज नॉट दी रायट प्रोसिजर. कसलो म्हळ्यार एट दी एंड ऑफ द डे I still do not have anything with me. म्हागेलो जॉब ऑफर ना, इंटरव्यू एक्सपिरियन्स ना, I do not know any questions. हांव कशें प्रिपेर जावंक गोतना. आय एम ओनली हांव कशें स्टडी करतास म्हळ्यार हांव एक एग्जामाक स्टडी करतास म्हणून ते स्टडी करता आसता. दॅट इज नॉट द वे न्हू. कसं जालें म्हळ्यार हांगा दी इंटरव्यूअर ही कॅन आस्क द क्वेश्चन इन एनी वे. ताण कशी जाल्यार क्वेश्चन निमगोचें पुरो.
वर्बली निಮ್ಗೆ एक एक पण तो अल्गोरिदम बरें म्हणटा एक एक पण तो कोडा बरें म्हणटा नानातले इंटिग्रेशन असं म्हणून जाल्यार ते कशी इंटिग्रेट करता असल चॅलेंज जाल्यार कशी फेस करता हें पुरो टेक्निकल जाल्यार तो ही कॅन आस्क इट इन एनी वे न्हू सो म्हाका गोतना कसं टायप क्वेश्चन निಮ್ಗೆ घेता म्हणून सो एट द डे आय एम स्टील झिरो इट्स जस्ट लायक हांव आतां एग्जाम बरोवचे गेला एक क्वेश्चन आसा त्या क्वेश्चना उत्तर गोतना म्हणून हांव पेज खाली सोडता सो पेज खाली सोडल्यार ऑब्वियसली म्हाका झिरो मेळटा जाल्यार हांव कसनेपणी एक बरोवन घेवन हांव कसो शिकला ताजे विशयी कसनेपणी बरयल्यार आय हॅव हाय चान्स आय गेट एटलीस्ट 1 मार्क दॅट इज लायक 100% न्हू सो दॅट इज द थिंग सो डू नॉट वेट डू युअर प्रिपरेशन एट द सेम टायम गिव इंटरव्यूज नो प्रॉब्लम हां बुल्स आय थंय असो हांव बुल्स आयक एम करता न्हय आसता तुगेलो एरोस जस्ट ट्राय कळ्ळा फेलियर्स डेफिनेटली आसता हांव मात्र आमी पुरो जाण फेलियर्स पळयतात न्हू मोस्ट सक्सेसफूल पीपल वर एन फेलियर्स पळयता ते सो हें कसं एक व्हड विशयूय न्हय कळ्ळो वी हॅव टू फेल मेगल म्हणून म्हगेल एक्सपिरियन्स प्रकार वी हॅव टू फेल आमी फेल जाल्यार मात्र आमकां मागीर सक्सेस मेळटा ना ओके आय कॅन चॅरिश इट अँड म्हाका ते एक ब्युटी कसं म्हणून कळटा म्हाका कसं स्ट्रगल थ्रू हांव गेल्लो दॅट इज वन आय विल बी एबल टू नो हां ओके आय स्ट्रगल्ड अँड आय गॉट समथींग म्हणून So yes, that is my second thing. First thing, accept the fact that you do not know, everything. It's fine, absolutely fine. Second thing, start the process now. कोण केकलेन म्हणला काय the best time to plant a tree was 20 years ago म्हणून it would have been a tree by now. Correct. Okay, if you haven't planted it 20 years ago, plant it now. So that 20 years later to get asta ruku म्हणून सो तशी जस्ट ट्राय जस्ट स्टार्ट तितलेच म्हणून सांगता सो हांव ह्या परस सांगता ओके इट्स नॉट कायंड ऑफ अ सक्सेस स्टोरी आय एम शेअरिंग हियर जस्ट एक एक्सपिरियन्स हांव कसं एक्सपिरियन्स केला म्हणून जस्ट बिकॉज आय गॉट इन टू अ कंपनी ना ते व्हडली सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली नाही जाल्यार दे स्मॉल थिंग्स वीच कॅन मोटिवेट अस फॉर अ बिगर थिंग टुमॉरो तशें येस सर्वेश तुगेल्या काणी जावन अशें पुरो तुगेलें एक पॅशन सो खंडीतची वरलेल्यांक एक ह्या पाथ सिलेक्ट करचें एक मोटिवेट करता म्हूण म्हाका दिसता आज तूं आमगेलो टायलो नेदरलँड्सा देखून तूं इंडिया आयल तेन्ना आमगेले खातीर टायम घेवन विश्व कोंकणी केंद्र थंय आयलो सो आमगेलो तूं ह्या एक इंटरव्यू केला तुका हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता तशीची येस तशीची आमगेलो ह्या कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं